येवकार हां समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान आयतारा फर्मागुडी हांगा वर्ल्ड रॅलीक संबोधित करून राज्यातल्या पक्षाच्या वेंचणुकांच्या प्रचाराक अधिकृतपणान केली सुरवात. शिरदोन वाठारांतले पेजेचे फेस्त आयतारा लोकांच्या उपस्थितीत मनयले व्हडा उमेदीन. ह्या फेस्ताचे खाशेलपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक येवन पेजेचो घेतात आस्वाद. गोंय राज्यांत फुडले कांय दीस हवामान उरतले सुके, कांय सुवातेर धुके पडपाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान आयतारा फर्मागुडी हांगा वर्ल्ड रॅलीक संबोधित करून राज्यातल्या पक्षाच्या वेंचणुकांच्या प्रचाराक अधिकृतपणान सुरवात केली. मजेची गजाल म्हटल्यार दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघात रॅली जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अजून परतून सत्तेर येवपाक सोदता. खरे म्हळ्यार हे खेपे काँग्रेसी कडल्यान दक्षिण गोंयची सुवात काडून घेवपाचो पक्षाचोय निश्चय दिसता. आनी हे खेपे फोंड्या तालुक्याचे दिग्गज रवी नाईक आणि रामकृष्ण सुदीन धवळीकार हांचे बरोबर अशें दिसता. भारत माता की क्यों भाई, साउथ गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी. यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए. इस बार साउथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए. अंत तक वहां खड़े हुए भाई बहन भी हाथ उठाए. विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की. मोदी जी ने उनके नेतृत्व में गोवा और उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद मिला. और गोवा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये छोटे छोटे राज्यों में जब हम जीते तो खड़गे जी का एक रिएक्शन था, ये तो बहुत छोटे छोटे राज्य है. अरे खड़गे साहब, छोटे राज्य है मगर भारत का महत्वपूर्ण अंग है. आप मत भूलिएगा, छोटे राज्यों का अपमान मत करिएगा. छोटे राज्य भारत की धरोहर है और उनका महत्व इतना ही है जितना बड़े से बड़े राज्य का है. राज्य जितना छोटा होता है, केंद्र की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है वो राज्य का विकास करने की. ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नीति है. मित्रों, कांग्रेस को भले गोवा छोटा राज्य लगे, हमारे लिए गोवा भारत माता के भाल पर एक टिकिया है, बिंदिया है. और भारत माता के भाल पर ये बिंदिया, ये सुंदर प्रदेश आने वाले दिनों में, बाकी के 4 साल में सारे वादे पूरे कर कर हम आपके सामने आएंगे. कांग्रेस का यहां पर भी पूर्ण सफाया हो गया. मगर साउथ गोवा वालों, मेरी एक फरियाद है. गत चुनाव में आपने यहां से कमल नहीं खिलाया. हमारे भाई सवाईकर को थोड़े से वोट से हराया था. और मैं आज सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा की सीट के लिए आया हूं. मुझे मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि साउथ गोवा की सीट हम मोदी जी को कमल खिलाकर देंगे. यहां से भाजपा का सांसद. सीए कानून का हमने वादा किया था. मोदी जी ने सीए कानून समाप्त कर दिया, बनाकर लेकर आए. राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है. कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई, 22 एम्स बनाए, 23 आईआईटी बनाए, 20 आईआईएम बनाए, कई हवाई अड्डे बनाए. जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया. पीएम आवास के तहत करोड़ों घर दिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन
अगर किसी ने लंबे समय के बाद दिया तो हमारे मोदी जी ने दिया. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, हिरू महाले आणि शिवानी सांगेलकर. पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात येवपी कोयराची समस्या तडीक लावपा खातीर सरकार खूप कष्ट घेतात. मुख्यमंत्र्यान पंचायतीक हो प्रश्न सोडोवपा खातीर खर पावला उबारपाक निर्देश दिले तरी प्रत्यक्षात कांयच दिसना. पळयात तालिगांवच्या बाटल्या वाठारांतलो हो रस्तो. आयकात सुभाशीश गोवेकार आणि सृष्टी अथानीकाराचो खाशेलो रिपोर्ट. I am here at Durgawadi Road in Bhatle, Talegaon, and as you can see behind me, this entire area is strewn with garbage. Now, while the panchayats and CM himself have stressed that the panchayats need to take control of the garbage menace in this city, there seems to be no measure being taken place here. Not a single dustbin has been placed along the entire road here. And as you can see to my left here, there is garbage strewn across the entire side of the road, right throughout the vegetation and right till the end of the road. There is not a single spot that has been kept clean. Now, it again brings the question, what are the panchayats doing? Are they really not taking the kind of necessary action they're supposed to be taking? Are they not taking the CM's words as seriously as they're supposed to? And another interesting fact to note along this road is, there is a board that we will show you that says Santa Cruz Village Panchayat, no dumping of garbage. Now, while this area mainly falls in Talegaon, the end of this road leads into Panjim city. Now, how Santa Cruz Panchayat plays a role in this area is to be seen. And if so, are they the ones responsible for the garbage that is being dumped over here? And if not, is it Talegaon or is it CCP? गोवा 365 खातीर सृष्टी अथानीकार, सुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसावपर्यंत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात काय महत्वाचे काम हातात घेवपी पीडब्ल्यूडीक तांच्याच आंगणात कितें घडटा ते खबर ना. राज्यभरातल्या खात्यांचेर नदर दवरपी आल्थिनो हांगच्या पीडब्ल्यूडी मुखेल कार्यालयाचे आवारात हे वायट वावर चालू आसात. पळया सृष्टी अथानीकार आणि सुभाशीश गोवेकाराचो रिपोर्ट. I am here at the PWD head office in their car park, and it seems to be surprising that the parking lot right behind the head office has turned into a site for antisocial activities like drinking and whatnot. As you can see behind me and around the corners, there are all beer bottles, cans, and all sort of cigarette butts and packets and plastic, and this is all right in the backyard of the PWD. Now there seems to be no security guard, anyone can enter as they please, and as you can see right behind me, this is how this sort of thing happens. I mean, look at this vehicle that is being kept here, it has been rotting here, there's all graffiti over it, and again if you look down, there's all broken shards of glass. People come here quite often apparently, looking at the amount of trash that is there here. It's all buds, plastic, glass that has been littered here. Now, what sort of security is being implemented here again is to be questioned, because there is no one here. Entering into the complex is as easy as walking into a garden. Okay, now we are in the two-wheeler parking lot of the PWD head office, and as you can see behind me, it looks as if it hasn't been used for years or end. There are sheds, there have been sort of proper pavers being laid here, but it is in a complete mess. No sweeping, there's been plastic and glass littered everywhere, and furthermore lot of antisocial activities are being taking place right in the backyard of the PWD head office. As you will be able to see in this visual on the screen, people come here, it's not even secretively, there's no one here to stop anyone. You can just walk into the complex, there's no security guard. Again, it's as easy as walking into a garden. Should anything happen here, an incident, who would be responsible? Since it is in the compound of the PWD head office, it is a government entity, who would be in charge of, should in case
some incident happens here if there are fights, because turns out to be a lot of beer bottles here, a lot of alcohol bottles, plastics, cigarette packets, and a lot of antisocial activities do take place here, as you just seen in the visuals shown right now on screen. Again, the PWD head office that is in charge of all the public works in the state, such activities are running right in its back door. How is the PWD allowing all this to happen right under its nose? It is no secret, this place is right behind the main building. There's a car park right behind us right now. And again, is there no one in charge of the security here? Is this the sort of attitude they have against the security of the PWD head office, that anyone can walk in, anyone can do as they please, and anyone can walk out when they want? This also brings to question how capable the PWD is of handling works throughout the state when their very own backyard is in this condition. An entity that takes up works of major bridges, roads, drainages across the state has this for its parking lot. Something to think about. GOA365 खातीर सृष्टी अथानीकार, सुभाशिष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. बोमाच्या थळाव्यांनी गावातली इतिहासीक देवळां वाचोवपा खातीर वाठारात येवपी रस्तो रुंदीकरणाक खर विरोध केला. हो रस्तो रुंद केल्यार देवळां संकटात येतलीच, पूण गांवच्या दायजाची वाट लागतली असो भंय गांवकारांनी उक्तायला. या विशयार थळाव्यांकडे चर्चा करची अशेंय लोकांनी मागला. ऐकात. बोमाच्या थळाव्या लोकांनी सध्या वाठारात येवपी रस्त्याक खर विरोध केला, जाका लागून गांव नष्ट जातलो असो भंय उक्तायतानाच प्रादेशीक येवजण 2011 दाखयल्ले प्रमाण बाग जमनींतल्यान बायपास बांदपाची विनवणी NH अधिकाऱ्यांक आणि सरकाराक केली. हायवे येवजणेविशीं सरकारान गावातल्या लोकांकडेन चर्चा करची अशेंय थळाव्या संजय नायकान सांगले. बायपास रोड डिस्प्ले केल्लो तो तुम्ही 365 त्या टायमार न्यूजार दाखयलो आनी आख्या गोंयभर लोकांनी तो त्या टायमार हायवे पळयल्लो, बोमान बायपास काडला म्हणून. जेन्ना 16 सेम अलायनमेंट जो स्क्रॅप जालो, आमचे कडेन तेजे नोटीस आहा, बाबा तो स्क्रॅप जाला हांगा रोड, तो सुरीन दवळीकरान हे लोकांक घेवन जे बिल्डर लॉबी आहा पळय हांगा, हे दोंगर जे दिसता तुमकां वयर तेजे बिल्डिंगे बांदपाचे कट करताना आयज हे लोकांक फटयता खंय तरी, तुमची घरां वचना, तुमची घरां वचना, तुमची देवळां वचना म्हणटा पळय. आमचे तेंचे कडेन एकूच मागणें, आयज PWD मिनिस्टर, आमचो मिनिस्टर सुदीन बाब हेणे आमच्या समोर हे स्थळान डिबेट करची. हे थोडेशेच लोक म्हणटा पळय ते लोकां समोर हांव चॅलेंज करता आयज परती तुमकां. CMआनूय जाय जाल्यार येवचो आनी प्रेसा समोर आमचे कडेन डिबेट करचे. हांगा कित्याक फटींगपणां करता ह्या लोकां कडेन? हे इतलेच लोक तुझे जर इतले सपोर्टर, जे सपोर्टर तुका येवन सांगता तुझ्या घरात मिनिस्टराच्या घरात जो लोक धाडटा तो रस्तो हांगाच घाल म्हणून, जर कापस्ताद आहा आमकां समोर येवपाचे जाल्यार हांव तेका चॅलेंज करता. मिनिस्टराक घेवन यो, सुदीन बाबाक यो घेवन, CMआक यो आनी PWD मिनिस्टराक यो. हांव चॅलेंज करता, ह्या स्थळान बसा, म्हाजे समोर डिबेट करा आनी दाखया आमकां कितें वयता ते 200 हेचेर. आमचे मागणे एकूच आसा, आज RTI मागली जाल्यार बसून हे कितें उच्यान उडोवपाची कागदां दिले आमकां? कित्याक फटींगपणां करताय? ही फटींगपणां 2,500 दिल्या एका आमकाचे आमी. हे लोक आयज झगडटा ते हे गांवचे अस्तित्व राखपा खातीर झगडटा. तुमी आयज जी पळय आमचे दोंगर आसा हांगा, जे ऑर्चर्ड जमिनी आसा पळय, हांवें प्रत्येक फावट मागला तुमचे कडेन, कोण मामलेदार शामिला हितून? हो गव्हर्नमेंट कोणाक साल्वार करूंक सोदता हेजी पयली येता आमकां. जे जाग्यार ते जे प्लॉट केल्या पळय, जो रोड तुमी काडलेलो ऑर्चर्ड जमनींतल्यान, त्या ऑर्चर्ड जमनीत प्लॉट केल्या पळय, तेजो खरो सूत्रधार कोण आसा हे भायर सरपाक जाय. कोण मामलेदार आहा तो? तेजी घरा वचना. हांव मागता जी पळय विकास गॅरेज आसा तेच्या फुडल्याचो अलायनमेंट आमकां दाखया. म्हाका दिसता हे गांवांत ते रस्तो वचप आमकां लोकांक विकतात आहा. तेन्ना बायपास तर काडी वच्यान बंड्या कुंडला कडेन कोणाक 4 किलोमिटर तरी लागीं जाता आनी कोणाक त्रास पडना जायना. जो पळय बाळकरी ब्रीज बांदलो तो हांगासर काळे मातयेर ब्रीज बांदचो पडलो इतकोच. आनी अशें आसतना लागीं जाता 4 किलोमिटर तरी लागीं जाता. आनी ही सगळें प्रत्येक हे सगळें वाचवता, कोणाक त्रास ना. हे फक्त आपलो स्वार्थ पळयता. हे तर हांगासरच्यान तर गोंयच्या देवळांतल्यान तुकाचो तेणे आपलो संवसार आनी आपले मालमत्ता काबार करची पडटा.
जी तुळस आसा पळय ते तुळशीचें लग्न जाल्या शिवाय आमच्या गांवांत दिवाळीचें लग्न लागना. तुळशीचें जें लग्न जाता पळय हें प्राचीन काळांच्यान चलून येयल्ली परंपरा. ती सारकी तेंकोन आसा ती तुमी पळयता हांवें सांगपाची गरज ना. एक मिटर रस्त्याक एक सुद्दां ना, मिटर आहा, ही रस्त्याक. दिसली ना कितें तेंकां. ही दिसली ना. जो स्तंभ आसता पळय तितलोच देवाचो म्हत्व तो तेका. स्तंभ आसा तेजे बरोबर हे तरी भायर आसा तेजे भितर आमची सती देवस्थान आसा. ती हे सायडीच्यान जेन्ना तूं 1 मिटर म्हणटा ऑलमोस्ट हांव म्हणटा कमीच ते. इवन टच बसून जालो तेज्या भायर तुमी झाडां लावपाची आसात. ते ह्या रिपोर्टान झाडांय लावपाची आहा म्हणून दिली. फाल्यां जर हो रोड ह्या हितूंतल्यान येयलो जेन्ना सर्वीस रोड येतलो पळय तेन्ना तो सर्वीस रोड खंय काडटले. आयज साबा मशिदी कडेन कितें जाला पळय तेजी आमी प्रत्यक्ष हें पळयता सगळें तें खंय तरी घडोवंक नाका. हे लोक त्रासान पडोंक नाका त्या खातीर आमी तेंचे कडेन चर्चा करपाची मागणी करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. गोंयांत फामाद आशिल्ले शिरदोन वाठारांतले पेजेचे फेस्त आयतारा लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन मनयले. या फेस्ताचे खाशेलपण म्हटल्यार पुराय गोंयचे लोक ह्या फेस्ताक येवन पेजेचो आस्वाद घेतात. पळयात कांय भक्तिमय खीण. वर्सांवरस इस्तर जाल्या उपरांत फुडल्या आयतारा दीस ही परब आमी समारंभता आनी परंपरे प्रमाणे 8 क्रिस्देंत आमी वेंचून काडटा आनी ते ही परब करतात. जेजू नाजरेताक ही एक बुजवण तांची आसा आनी तांचें ट्रेडिशन आसा आनी हेच खातीर ही परब तांकां सगळ्यान व्हड. जायतो लोक हांगासर येतात. आख्ख्या गोंयांसून लोक आज हांगासर येतात आनी हेच खातीर ही बांदावळ आमी करून जेजूचें दर्शन तांकां मेळूंक हो आमचो आवडो. हीच परबे सुमयार सगळ्यांक तुमकां ह्याच जेजू नाजरेतान आशिर्वादान भरचें म्हूण आमी मागता. आतां हे फेस्त जावन आसा सायबिणीचें फेस्त आनी ह्या फेस्ताक पेज दिसता. एक आंगवण लोक आवडटान लोक येता आपणाचे आंगवणी पाडपाक आनी आंगवणी पाडपाक लोक सगळो मागता कितें आपणाक कितें करून. थोडो लोक येता हिंगा भीक मागता आंगवणीची आनी थोडो लेक देवा कोणें मागोंक घेता. आनी हे फेस्ताचें म्हणल्यार आमची एक परंपरीक परब ही पेजेची फेस्त. हिंगा लोक आदी जायतो लोक येता. लोक घोड्यांनी येता. पेज जावन आसा धेंपो दिता. ती एक तेजी आंगवण कितें आहा ती आदल्या तेंपार आमकां खबर पूण एक आंगवण तेजी हें भाट आदी खंय फिरगे भाट म्हणल्यार फिरग्याचें भाट जालें खंय ते कोण धेंप्याक कोण धेंप्यान गेलें आनी तेका ती आंगवण फारीक करची पडटा. सो एवरी इयर तो आंगवण फारीक करता ही पेज. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, समृता खणगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेवक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कासावली सांताक्रूज क्लबान कुठ्ठाळी जिमखानाक 2-1 अशी मात केली. पहिल्या विभागातल्या सालसेट झोनात नावेली मैदानाचेर ही रोमांचक मॅच जाली. दोनूय पंगडांनी एकसारको झूज केलो आणि पयलो अर्द गोल नासतना सोंपयलो. पूण निमाणे 76व्या मिनटार कासावलीच्या सांताक्रूज क्लबाच्या खेळगड्यान गोल करून आपल्या पंगडाक जैत मेळयले. पळयात काय रोमांचक खीण.
हा बरोबर गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. गोंय राज्यात फुडले कांय दीस हवामान सुके उरतले. एकसुरे सुवातेर धुके पडपाचो अदमास आसा. सांजवेळार मळबात कुपा दाटतली. 17 तारखेक सुके वातावरण अणभवपाक मेळटले. चडीत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि उणे तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन पाव येता. येता त्या 24 वरात चढावत तापमानात व्हडलोसो बदल ना. 18, 19 आणि 20 तारखेक एकसुरे सुवातेर हळुवार पावस आणि गडगडपाची शक्यताय. पूण बोट धन्याक हवामान खात्याची खाशेली शिटकावणी ना. 18, 19 आणि 20 वयर पावस. 17 तारखेक सुके वातावरण. 24 वरात चढावत तापमानात व्हडलोसो बदल ना. फुडल्या 24 वरात तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस आणि उणाव. बोट धन्याक खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.